गांव तुका जेजू महिमा तुका जेजू गुलाब तुका जेजू वंदन तुका जेजू बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज देवाचे उतार आमकां पावस जाला. आज मॅथ्यू वांजेल 13वा अध्याय 20 आणि 4 ते 30 वाक्य. मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्स 24 to 30. जेजून तांकां आनी एक वापार सांगली. सर्गींचे राज अशें म्हणयत, एकल्यान आपल्या शेतांत बरें बी ओंपलें, पूण सक्कट न्हिदोन आसतना तसो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नेर ओंपून गेलो. पालवी फुटोवन कणसां येतना नेरी दिश्टीक पडलो. तवळ दनयाची वावराडी येवन ताचे लागीं म्हणाले, दनया, तुज्या शेतांत तुवें बरें बी ओंपुल्लें न्हय, तर तातूंत नेर खंय थावन आयलो. दनयान जाप दिली, एक दुस्मानाचें काम जाय जंय हें, तर आमी वचून तें हुमटून काडून रास घालुवे म्हणून वावराड्यांनी ताचे लागीं विचारलें. तो म्हणालो, नाका, नेर बुड्डितना सांगतास तुमी गोमी उमटितात. लुवोन पर्यंत दोनीय सांगता वाडोवंक सोडा. लुवने वेळार लुवतेल्याक हांव सांगतलो, पयलें नेर एकठांय करा आनी उज्यांत लावंक पेंडयो बांदा, उपरांत गोव म्हज्या तुप्यांत भरा. आज हे उतर आज आमकां फावो जाला. प्रत्येक जाण पयली सभा आज सांत अन्ना आनी जोखम्याचें फेस्त आमी आचरण करता. आज मालगड्यां सो दीस मालगड्यांक आमी कितलें बरें करून पळयचें म्हणलें थोड्यो संगती खंडीत जावन आज आमी आमच्या गमनाक हाडी जाय. घरांत जर तुमच्या मलगडी आसा जाल्यार, आई बापाय आसा जाल्यार तुमी खंडीत जावन भागी म्हणयत. देखून तांचे तावन जायतीं बेसांवां आमच्या कुटुंबाक येतात आनी जानवायेचें भंडारत आमच्या घरांनी आसतात. पूण आज मस्त जाण आमी पळयता आपल्या आवय बापायक घरांत धरूंक नाका, घरांत पळोवंक नाका. थोड्या घरांनी आवय बापायक भायर गेल्ले आमी पळयता आनी आवय बापायक पळोवंक नाका. नाजाल्यार कांय तांकां दुडू आसा जाल्यार व्हरून खंय म्हणे आश्रमांत घालून पेमेंट करून दवरतात. ओल्यो पुरा संगती म्हळ्यार आमी जर आवय बापायक भायर घालता जाल्यार ह्या आवय बापायक आमी आश्रमांत घालून व्हरून तांकां पळोवंक पळयता जाल्यार आमी आशिर्वादां दुसऱ्यांक दिवची. आमकां मेळचीं आशिर्वादां आमी दुसऱ्यांक दिवची. आतां जायते आमी पळयता, हांव एक आश्रम चलयता. मस्त भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक सांडिल्लीं, घरांतून भायर घाल्ली. थोडे बापूय मजेस्तीन आसात. तांचें दूख पळयल्यार, तांचे कश्ट पळयल्यार आमकां कळटा. तांचें निरासपण, तांकां एक भितर खरगोवची ती खंत म्हज्या भुरग्यांनी अशें केलें न्हय म्हणून. आनी एक 10 वर्सां मनसो मनीस, ह्या 10 वर्सां मनची ती आवय 1-2 वर्सां भितर तो मरण पावतात. कित्याक तितली खंत ते खातात. तांकां भुरग्यांक तांणी इतलें बरें पळयल्लें, पूण आज आमची परिस्थिती कशी जाल्या गे म्हणून. देखून आवय बापूय एक व्हडले आशिर्वाद आमी. देखून आशिर्वाद आमी काण घेवन आमच्या घरांत तांकां आमी पळयता जाल्यार, तांचे आमी जतन काण घेता जाल्यार देवाची दारालो आशिर्वादां घरांत भरून वमतुच्या मापान देव दितलो. नाजाल्यार आमी आशिर्वादां ती दुसऱ्यांक दिता. आज म्हाका मस्त आशिर्वादां मेळ्ळ्यान. कित्याक म्हळ्यार सोडिल्ले आवय बापायक खंय भायर घाल्ल्यान तांकां आमी अन्न स्त्रियांक आमी दवरना, पूण भायर खंय म्हणे आमी तांकां एक अवकाश करून दिता भायर करी म्हणे. आनी तांकां दादल्यांक आमी पळयता. ती आशिर्वाद आमकां, कित्याक ती पुरा आशिर्वादां थोडी आज म्हाका मेळिल्ली तांच्या भुरग्यांक मेळची आशिर्वादां तांकां मेळोना, आमकां मेळ्ळ्यान. कित्याक आवय बापायक पळयता, प्रायवंतांक पळयतलो, खंडीत जावन ताच्या जिवितांत व्हरतीं आशिर्वादां जोन काण घेता म्हज्या भावा आनी भयणी. आज आमी काण घेवचे 2 वाचपां आसात. नव्या सल्ल्यांतली, पोरण्या सल्ल्यांतली. एक निर्गमन पुस्तकांतले आनी एक सिरकाच्या ग्रंथांतले. आनी नव्या सल्ल्यान दोनी माथ्यूवाच्या वांजेलींत 13व्या अध्यायाची एक 13व्या अध्यायान 16 तावन आमकां 17 वाक्य म्हणसर आनी दुसरे 20 आनी 4 वाक्य तावन मुखार म्हणसर. आज 2 संगती 2 वाचपां. पूण हांवें पयलें वाचप काण गेले आनी चड संगती आमच्या गमनाक येतात. बरें आसले कडेन वायट खंडीत जावन आसा. 100% वायट आसा बरें आसले कडेन. देखून बरें करतले मनशाक खंडीत वायट करूंक प्रयत्न करतातच, ताका सोडिनात. कित्याक हांगाय तशेंच शेतांत बरें बी ओंपलें, पूण सैतान येवन दुस्मान येवन नेर ओंपून गेलो. पूण
देवाची योजना पळया तांकां कोणाकच एकल्यान सयत बरें केल्ल्या मनशान केदारात नाश जायना म्हणून देखून दोनीय सांगता वाडोवंक सोडटा तो त्या गाद्या असो या त्या माली तो जावन आसा तो देव सगळें दोनीय वाडोवंक सोडटा कित्याक म्हळ्यार बात ह्या गोव कन्सी आयल्या उपरांत ताच्या की वयर उबा रायक नल्ल्यो वाडटा नेर वाडटा ते जाल्यार वयर थावन ते कातरून काडूंक बारीक सुलभ देखून आमच्या जिवितांत पळया वायट करचे मनशाची नांवां चड हायलायट जातात आजकाल बरें करतल्यांची नांवां बिलकुल हायलायट जायनात ती समाधानाची येतात शांतीन आसात बरें करनासात पूण वायट करचेले पळया आज न्यूजार पळया पेपर पळया हर एक वायट करचें म्हळ्यार नारयो खेदाळे वयर उबे रावता वयर रावता तो गंवाच्या कणशांच्या की भाताच्या कणशांच्या की वयर उबे रावता तो वयर रावता देखून केदाळे वायट आसत आनी एकल्यान बरें बी वतले ओंपतना आनी एकलो नाल्यो ओंपूंक 100% येता आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांनी देखून दुस्मानाचें काम तितलेंच बरें आसल्या कारणान वायट करचें दुस्मानाचें काम देखून आमी दुस्मान कोण आमचो दुस्मान सैतान वैरी कोण देवसार म्हणटा जेजू हांगा वैरी कोण तो देवसार आमी त्या मनशांक पळोवचें न्हय आमकां वैरी कोण आज आमचेच भाव भयणी आमचेच कुटुंबाची आमचें ती सेसां बरां आमचेच फिरगेचें आमी आज तेच दुस्मान म्हूण चिंताव न्ही जावन ते दुस्मान न्हय तांकां तशें करूंक कोण प्रोत्साव दिवसा हे देवसाराची खोटी सकत देखून आमी देवसाराक धांवडायचे अशें त्या मनशांक आमी बाधा करचें न्हय हर एक मनीस बरेंच देवान रचल्या हर एक वस्तू पैकी आनी मनशां पैकी देवान सांगलें सगळें ताका बरें दिसलें एक्की वायट दिसूंक ना ताका सगळें बरें दिसलें मनशाक कितें रचल्या उपरांत देवाक तें बरें दिसलें म्हणटा तर हर एक संगती आमच्या जिवितांत देव बऱ्याक पडेशें करता देखून दुस्मानाचें काम नाश करूंक म्हणून जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो जेजून आमच्या जिवितांत बरें करता आसतना जेजूच्या वाटेर तुमी चलता आसतना देवसारी आडकोळ्यो घालतल्योच जेजू की जेजूक सोडूना जेजूच्या जिवितांत जर देवसार इतलें ताका ताळटा जाल्यार इतलें ताका विरोध पण करता तेणे पारिजेव तेणे शास्त्री आनी जुदेव सादुसेव सगळे दुस्मान ताका विरोध रावतात जाल्यार जेजू बरें करनंत गेलो म्हणटा पवित्र पुस्तक देखून दुस्मान इतल्या सोडया आमी आमचें काम बरें करनंत या म्हणटा आज खंडीत जावन ह्यो संगती नाना तरेच्यो ओडण्यो हाडून आमकां ह्या देवसाराच्यो आमकां पासान सांबाळूंक पळयता नाना तरेच्यो ओडण्यो येतात नाना तरेचे ते क्रिस्तेक एक फावटी येतात निरासपण येता सलवणी येता हे जिवितच नाका म्हण थोड्यांक भक्त जावंक पुरो पूण जेजू सांगता आसलेल्यांक खंडीत जावन एक दीस ना जाल्यार एक दीस तुका तत्वसमी जेजू क्रिस्त तुका जैते बंद करतलो तुका सोडून घालचो ना खंयच्या कठोर प्रॉब्लेमांनी तूं वेताय जाल्यार थंय जेजू तुजे सांगता आसतलो आनी तुका सगळे जावन भायर हाडटलो म्हणून एक संगती आमकां आज कळीत करतात देखून सोंसणीकायेन आखेर पर्यंत आमी राखून रावया जरतेच्या दिसा वायट नाश जावन चलता आनी बरें देवाच्या राजांत रिकता कित्याक म्हळ्यार नाल्यो सगळो मागीर तो प्रत्येक जावन पिकल्या उपरांत नाल्यो कातरन सुकोवन त्या उज्यांत उडयतले आनी घोव तुप्यांनी भरतले तुप्यांक खंयचे सर्गींचे राज त्या राजांत म्हाका आनी तुका वचूंक अवकाश मेळटलो देवाच्या भिरांतीन चलतल्यांक मात्र मगच्या भावा आनी भयणी अणवरांनी कशें आमी भायर येजगी म्हणून तांकां कळीत आसा आनी कित्याक देव तांकां गायड करता देव तांकां वाट दाखयता आनी सरयेक जावन जेजू तांकां भायर काडन आज आमच्या जिवितांत सगळें नवें सवां हाडूंक आमी प्रयत्न करया आनी देव खंडीत हे आमच्या जिवितांत करतलो देखून प्रत्येक जावन आज संत अन्ना आनी जोकिमाचे आमी फेस्त आचरण करता आसतना आमच्या मालगड्यांक आमी मान दिवया गौरव दिवया तांकां मोगान पळया तांकां बिलकुल दूख दिवचें नाका कित्याक ती आमची मालगडी ती आमचे आशिर्वाद देवान तांच्या मारिफात आमकां आशिर्वाद दितात केदळ म्हणसर ती जिवंत आसा तेदळ म्हणसर देखून आमी मोगान पळया आमच्या मालगड्यांक आमी मोग करया आनी एखाद्या आमच्या कुटुंबांनी मालगडी ना जाल्यार आमकां थंय हांगा गेल्ल्या वेळार मस्त मालगडी मेळटात तांकां आमी गौरव दिवया तांकां तांच्या खातीर मागया देखून आज मगच्या भावा आनी भयणी आमच्या कुटुंबांत आसल्या सगळ्यांचो आमी मोग करया कोणाकच आमी रागार रावचें नाका सर मोग आमकां देवा थंय संपूर्ण हाडटा
आमच्या पप्पा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता ते संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले तुमी तुजे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ शेंजीचो भगिवंती मरिये देवाची माये आमा आपयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आनी बरें फेस्त तुमकां मागता.